सालिगांवचो सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांट भारतांतलो पयलोच अशा प्रकारची एडवान्स टेक्नॉलॉजीचो प्लांट. सरकाराचो एक्कूय रुपया मोडिनासतना हो प्लांट सुरू केला म्हूण मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार उलोवन दाखयता. गार्बेजीचो प्रश्न सोडोवपाक हांगा साळगांव जेन्ना प्लांट घालो जवळ जवळ 3 वर्सां काडली हांवें. टेक्नॉलॉजी अभ्यास हांव स्वता शिकलो सगळें. तातूंतल्यान फायदो कितलो जातलो हाजेर लक्ष कोणेच दवरूंक नासलें, इन्क्लुडींग ताजे ओनर. तो प्लांटान भितर एक पयसो आमी राज्यान घालून ना, एक पयसो घालून ना. गार्बेज ट्रिटमेंटाचो जवळ जवळ 150-180 कोटीचो प्रोजेक्ट एकूय रुपया खर्च न करता केवळ जागो आमचो. खरी परिस्थिती वेगळीच आसा. विधानसभेत सरकारान दिल्ल्या म्हायती प्रमाण हे 150 कोटींच्या प्लांटाचो गोंय सरकार 10 वर्सांनी ताबो घेतलो तेन्ना सरकाराक तो 400 कोटींक पडटलो. साळगांव आनी कलंगूट कम्युनिदादीक जमनीचे सरकारान दिले 3.40 कोटी. कंपाऊंड वॉल आनी रस्तो करपाक सरकारान मोडले 3.74 कोटी. इम्पॅक्ट असेसमेंट आनी फॉर्मालिटीचेर सरकारान मोडले 1.70 कोटी. 29.9 कोटी वर्साच्या हिशेबान 10 वर्सांत कंत्राटदाराक दितले 300 कोटी. प्लांट चलोवपाक आनी मेंटेनन्साक 10 वर्सांक सरकार दितले 70 कोटी. 10 वर्सांत सरकार प्लांटाचेर मोडटलो 377.85 कोटी. तातूंतले कंत्राटदाराक मेळटले वट्ट 369 कोटी. कंत्राटदारान प्लांट उबारपाक मोडले फक्त 145.95 कोटी. सरळ हिशेब केल्यार कंत्राटदाराक सरळ 10 वर्सांत 15% कंपाऊंडिंग ग्रोथ मेळटा. 145.95 कोटी घालून 10 वर्सांत तो 369 कोटी जोडटा. मात सरकाराक मेळटले 10 वर्सां करड काडून वापरिल्ली मशिनरी आनी कामगारांच्या पगाराचें ओझें. सरकार असले आनीक 3 प्लांट हाडपाक सोदता. सद्याक ह्याच प्लांटाचेर सरकार म्हयन्याक 3 ते 4 कोटी मोडटा. मात सरकार सांगता एक्कूय रुपया मोडिनासतना प्लांट सुरू केला. 4 प्लांटांचो हिशोब केल्यार परिस्थिती हाता भायर वतली. गार्बेज प्लांट बरो आसा, मात कंत्राटदारा कडेन केल्लो करार सरकाराक अर्थीक दृश्टीन नाका परस मोती जड जावपाचो. हे प्रकरणांत गार्बेजी परस फी चड. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार.